हे पर्यटन राज्य असा ताका लागून आवाज प्रदूषणा खातीर वेगळे निकष आसप गरजेचे। हे खातीर मुखेलमंत्र्या वांगडा केंद्रीय सरकार कडेन वचून खासा झोनची करतले मागणी पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगले। सत्तेन रावप हो काँग्रेसीचो मूलभूत सिद्धांत आसा। सिद्धांताचे राजकारण करप हे एनडीएचे चरित्र आसा, घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगले। लोकतांत्रिक अस्तित्वाची राखण करपा खातीर भ्रष्टाचार, परिवारवाद आणि तुष्टीकरणाक भायर मारप आसा चड गरजेचे, भाजपाचे फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी म्हळें। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरी हांगासर विधानसभा संकुलांत आयोजीत कार्यावळींत 42 सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक आणि 63 होमगार्डाक भेटयली सरकाराची सेवेची नेमणूक पत्रां। आता खबरो विस्तारान। सरकारान 9 खंड ब्लॉकाची पावणी केल्या आणि ती राष्ट्रीय पावंड्यार जाल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली। कोणाकूच मर्यादे परस चड उत्खनन करपाक दिवचे ना, खणीचेर निमून आशिल्ल्या सगळ्या घटकांक खण कामांत आस्पावीत करून घेतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। केपेच्या आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी ह्याच विशयाचेर प्रश्न उपस्थित केल्लो, ताका मुखेलमंत्री जाप दिताले। आतापर्यंत अकॉर्डिंग टू द MMDR ॲक्ट आम्ही ऑक्शन केले आणि ऑक्शन केल्या उपरांत 9 ब्लॉक्सचे ऑक्शन आम्ही कंप्लीट केले आणि हे 9 ब्लॉक्स ऑक्शन जे आसा पळय न्ही, हातूंतल्यान आमकां जवळपास रॉयल्टी जी येतली पळय न्ही, ही एकंदर ऑक्शन प्रिमियम म्हणून येतली, रॉयल्टी म्हणून येतली, ताज्या उपरांत DMF येतले, ताज्या उपरांत गोवा आयर्न परमनंट रिलीफ फंड येतले, नॅशनल मिनरल एक्सप्लोरेटरी ट्रस्ट ताच्या 2% रॉयल्टी वयतली, ताजें GST ऑन द सेल ऑफ द आयर्न ओर इज एप्लिकेबल। म्हणून तो जे म्हणटा पळय न्ही एक्झॅक्टली, म्हणजे आमी एनालायसीस केल्या काय कितें, जस्ट तुज्या म्हायती म्हणजे फॉर हीज इन्फॉर्मेशन, आमी जी प्रत्येक लीज ऑक्शन केला पळय न्ही, भितर एस्टिमेटेड जे ओर आसूं शकता हाजो तेजेर आमी जे ऑक्शन प्रत्येक लीज केल्या फाटल्यान घातलेले आणि त्याच नुसार तांच्यांनी कोट केला। ताणें म्हटलें की सगळे जाण भायले आयले, आतां कोण भायलो येतलो कोण भितरलो येतलो, आमी इट इज एन ओपन ऑक्शन, इट इज एन ऑल इंडिया लेवल बेसीस ऑक्शन, बट तरी सुद्दां म्हणजे हातूंतल्यान पयलीं जे लीज ओनर्स आशिल्ले भितरल्या 4 जाणांनी पयलीं लीज ओनर आशिल्ले तेंच्यांनीच घेतला। 2 ब्लॉक जे आसा पळय न्ही, हे न्यू प्लेयर ह्या मायनिंग लिजान आयिल्ले आसा। 2 जाग्यांचेर मतदार वळेरेंत नांव नोंदणी जावची न्हय हे खातीर आधार कार्ड लिंक करपाचो प्रयोग पयलेच फावट गोंयांत आनी उत्तराखंडांत जाता। हे काम पुराय जातकच 2 जाग्यांचेर मतदान वळेरेंत नांव नोंद करप शक्य जावचें ना अशी जाप मुखेलमंत्र्यांनी आयज विधानसभेत दिली। आरजेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी ह्या विशयाचेर उपस्थित केल्ल्या प्रश्नाक मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली। गोवा स्टेटींतल्यान हो पायलट प्रोजेक्ट घेतला की ड्युएल वोटिंग सिस्टम जी आहा पळय न्हू, ही कॅन्सल करपाची अजून फूल फ्लेज सुरू जावंक ना। ऑल ओव्हर इंडिया ताज्या उपरांत जातलो। बींग अ स्मॉल स्टेट, गोवा आनी उत्तराखंड हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी सुरवात केला, म्हणजे ड्युएल वोटिंग खंयसरूय जर आसली आसत जाल्यार ते ड्युएल वोटिंग कॅन्सल करपाक शकतले। म्हणून हाज्या पयलीं जे आसले इट इज एन मॅन्युअल आसले, घेताले थंयसले कॅन्सलेशन हाड म्हणटाले। तूं म्हणटा पळय न्ही, ते एक वेळ बोगस कॅन्सलेशन हाडटाले, एक्चुअली कॅन्सलेशन करिनासले। कोणाचो तरी ते म्हाकाय खबर आहा, तेच तलाट्याचो कोणाचो जो स्टॅम्प मारून लागता पळय न्ही, आपलें वोटिंग कॅन्सल केलें म्हणून एक सर्टिफिकेट हाडटाले आनी आपलें वोटिंग हांगासर लायताले, वोटिंग कार्ड आनी ती कॅन्सलेशन सर्टिफिकेट आनी फॉर्म नंबर 6 भरतात आनी जेंगेर कोणागेर भाड्याक रावता तेंगेर तो आपूण तेंगेर रेंटल रावता म्हणून तेजी रेंटल सर्टिफिकेट घेता आनी ती दिता। सो अकॉर्डिंग टू इतके दिल्या उपरांत स्पीकर सर ताका एनरोल करून घेवचोच पडटा। हे रुल्स आसा इलेक्शन कमिशनाचो। आतां तो म्हणटा तो एकदां सिस्टम जशी जाग्यार पडली काय ह्यो सगळी वोटिंग ड्युएल वोटिंग जी आसा पळय न्ही, गोंयान आसा बाकीच्या दुसऱ्या राज्यान आसा, गोंयान आसून ती कट करपा खातीर इजी जातले आनी प्रोसेस खूब सोंपो जातलो। गेल्या वर्सा सावन पर्पल फेस्टिवल हो दिव्यांग लोकां खातीर केल्लो महोत्सव फुडल्या वर्सा संवसारीक पावंड्यार करपाची घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली। समाज कल्याण, पोरणावळ आनी पुरातत्व तशेंच न्हंय येरादारी खात्याच्या मागण्यांचेर मुखेलमंत्री जाप दिताले। सभाघराच्या चर्चे उपरांत ह्या मागण्यांक मान्यताय मेळ्ळी।
पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय सभाघरांत चर्चेक जाप दितना तांची भलायकी अचकीत इबाडली त्या कारणान चर्चेची मोखावेली जाप मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली. पर्पल फेस्ट हे आमी सोशल वेलफेअराच्या वतीन केले, हे फावटी ह्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन जातले. फाटले फावटी नॅशनल लेवलाचेर आमी केले. 5,000च्या पेक्षा चड डेलिगेट हे डायरेक्ट एक्चुअली स्पेशलचे आयले, बट 50,000 लोक थंयसर येवन गेले. बरें दिसलें की सगळे मॅक्झिमम MLA सुद्दां त्या कार्यक्रमाक पावले, सगळ्यांनी एप्रिशिएट केलो. सगळ्या राज्यांची डिझेबिलिटी कमिशन हांगासर आयल्यो. नॉट ओन्ली द 21 गेम्स बट वेगवेगळे प्रोग्राम्स ते ऑर्गनायज करपाक शकले. आनी आमकां हे पर्पल फेस्ट हे नॅशनल लेवलाचेर तेजो कॉग्निजन्स घेतलो. फुडल्या वर्सा आमी इंटरनॅशनल लेवलाचेर पर्पल फेस्ट हो आयोजन करपाचो सरकाराचो विचार आसा आनी त्या पद्दतीचो पर्पल फेस्ट तुमी सगळ्यांनी ताका बरो रिस्पॉन्स दिवचो. हेका CSRच्या वतीन वेगवेगळ्या प्रायवेट लोकांनी बी हेका खूब स्पॉन्सरशीप आनी सपोर्ट ह्या पर्पल फेस्टाक आमच्या बाकी सगळ्यांनी केलो. दक्षिण गोंयांत कुडतरे खातीर नवीन पुलीस स्थानक बांदपाक सुवात निश्चित केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली. ह्याच गांवांत भलायकी केंद्र सुरू करपा खातीर लेगीत सरकार यत्न करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली. आता बांदपाची कुडतरीन खूप जागा आमची सरकाराची, त्या जागा आम्ही आयडेंटिफाय केल्या. एप्रॉक्सिमेटली 10,000 स्क्वेअर मीटर सुमार जागा दिवन PWD पयली एस्टिमेट केल्लो. इट इज एप्रॉक्सिमेटली 12 कोटी रुपया सुमार आशिल्लो. नवीन एस्टिमेट तेंच्यांनी रिवायज करून धाडला, विच इज 15 काय 17 कोटी कितें तरी. ताका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल दिला, सँक्शन दिता, तेज्या उपरांत नवीन बिल्डींग बांदपाक सुरवात करुया. बट पयल्यान पयलीं कितें जालां आमकांय कळोंक जाय, दिल्या उपरांत सरकाराचें देव बरें करूं म्हणपाक जाय. स्पीकर सर, म्हाका दिसता पुलीस स्टेशनाच्या पेक्षा हॉस्पिटल बीन बेगीन मागता तें बरें आहा. थोडोसो आमी लोकांक जर अवेरनेस केलो, आमकां पुलीस स्टेशन लागूंक जायना, आमकां पुलीस स्टेशन कमी लागपाक जाय. तेच्या खातीर म्हाका दिसता आमी इनिशिएटिव्ह घेवपाक जाय आनी अवेरनेस करपाक जाय. एखाद्या वेळी आमी बाकीचे हॉस्पिटल आनी कितें मागता तें बरें आहा, त्या खातीर तुवें आमदार म्हणून इनिशिएटिव्ह घे. पयस आहा तें बरें आहा, नाल्यार चड लोकांक लोकांपान उडोवचें पडटलें. ग्रीन पार्क हॉटेला लागसार तार न्हंयचेर उदक संरक्षण म्हणत बांदपा खातीर सरकार पावलां उबारता. पावंड्याचेर हे काम जातले. सुमार 40 कोटी रुपयाचें अदमासपत्रक तयार केलां. नोव्हेंबर म्हयन्यांत ह्या कामाक सुरवात करतले. ह्या वणटीक लागून हुंवाराची परिस्थिती येवची ना अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी आयज विधानसभेत दिली. आमदार केदार नायक हांणी ह्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केल्लो, ताका मंत्री जाप दिताले. बाबा केदार हांणी जो प्रश्न विचारला तो सादारणशे 3 ते 4 मतदारसंघाक लागता आणि एक तार न्हंय जी आसा किंवा म्हापसा रिवर जी आसा ते नदी संबंधी हो प्रश्न आसा. हांवें जबाबदारी घेतली नंतर सादारणशे 15 म्हयने पयलीं आमचे इंजिनियर जे आसा पळय न्ही तांकां स्टडी करपाक लायली ह्या फ्लडिंगा संबंधी. हे फ्लडिंग फुडल्या हाका जावचें न्ही अशें म्हणून म्हजो प्रयत्न आसतलो आनी त्या खातीर आमचे इंजिनियर्स आसा पळय न्ही तांणी हेजे इस्टिमेट्स केल्ले आसात. सादारणशे अबावट 40 करोड सुमार ताका खर्च येतलो. हांव पळयता फेज 1 फेज 2 अशें करून ना जाल्यार एकंदरीत बरोबर हे डिसिल्टेशन त्या न्हंयचें करपाक जाय. न्हंयचे सायडीची ज्यो आसा जी लो लायंग आसात त्यो आमकां बांदून काडपाक जाय. जो तुजो गिरी जो व्हाळ जो आसा पळय न्ही नाला मेन नाला जो येता गिरीक साकून ताजी बी थोडीशी डागडुजी म्हणजे रिपेर वर्क घेवपाक जाय. एकंदरीत हे सगळे प्रकार जे आसा पळय ते लक्षांत घेवन डिसिल्टिंग वगैरे कारण उदकाचो फ्लो जो आसा पळय न्ही तोय बीन बरे पद्दतीन मुखार वचपाक जाय. सो मोयरा पर्यंत हे काम आमच्यांनी करपाक जातलें. मोयरा नंतर मुखार जी न्हंय वता पळय न्ही ताका कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स लागता आनी तांचे कडेन उलोवप चलिल्लें आसा आनी तांणी सांगलां की जाता तितले बेगीन आमी तें डिसिल्टिंग डिसिल्टिंग म्हणजे पेक्षा अशें म्हणून की ड्रेजिंग जें काम आसा पळय न्ही तें घेवपाचें थारायल्लें आसा. एकंदरीत सवादी महाशय ऑगस्ट आसा, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबरा सुमार आमकां काम सुरू करूं मेळटलें अशें दिसता म्हाका. गोंय हे पर्यटन राज्य आसा, ताका लागून आवाज प्रदुशणा खातीर वेगळे निकश आसप गरजेचे. हे खातीर मुखेलमंत्र्या वांगडा केंद्रीय सरकार कडेन वचून खासा झोनची मागणी करतली अशी म्हायती पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हांणी विधानसभेत दिली. पेडणेचे आमदार जीत आरोलकार हांणी आवाज प्रदुशणा संदर्भातलो मुद्दो 0 वरां उपरांत उपस्थित केल्लो, ताका मंत्र्यांनी जाप दिली. 0 to 500 मीटर एंटायर बीच बेल्ट अशें हायकोर्टान सांगलां. सो वी आर कमिंग आउट विथ रेग्युलेशन. जिसडे कडेन आमी रिप्रेझेंटेशन केल्लें आसा. वी वील फायंड सोल्युशन. बट अल्टिमेटली स्पीकर सर कोणाक एन्जॉय करपाक जाय तें बरें आसा. कोणाक त्या टायमार एन्जॉय करपाक सोदना पळय ते लोक कंप्लेन करता.
आनी कोर्टानूय आमकां खबर आसा की कोण कोर्टान गेल्ले आसा कशें जाल्लें आसा तें. सो वी वील फायंड अ सोल्युशन वॉट एवर प्रॅक्टिकल. आमी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट नाव वी आर फ्लोटींग टेंडर्स टू पूट म्हणजे खंयचे नॉयज मिटर्स जे बाजारान अवेलेबल आसा टू कीप इट एट द लेवल्स. आमी पुलीस स्टेशनाचे DYSPचे ऑफिसान कनेक्ट करता. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ऑलरेडी आमी 12 तालुक्याक 12 नॉयज मिटर घेतले आनी हँडओवर केल्या. सो खुबश्यो गोष्टी ह्या दिसांनी जाल्ल्यो आसा. बट वी आर अवेर that tourism is a very much thing about in the state required. आणि हे जे आमी क्लासिफाय करतले जे आमी पयलीं फाटीं सांगले जे 3-4 भाशेचे करतले जे परमनंट जागे आसा वेडिंग वेन्यूज. आतां इतलें जालां की 10 लग्नां बंद जाता, काजरां बंद जाता आनी सरकाराक लोक दोशी धरयता. पूण हांवें ऑलरेडी सांगलां की जे लोकांनी विदीन द पॅरामिटर्स ताका डेसिबल मिटर घाल म्हणटा. आज 10 सगळे लोक लाखांनी पयशे दिता, बँडाक 2 लाख 3 लाख बँडाक दिता, केटरिंगाक दिता आनी 10 बंद करतना सरकाराक दोश धरयता स्पिकर सर. पूण एनी दीस वी आर वर्किंग आउट. वी वील कम बॅक विथ अ बेसीक प्लॅन. हायकोर्टाकूय परतून आमी रिवर्क करून प्लॅन दितले. आता घेऊया एक लहानसो विसव. इधर चला मैं उधर चला, हाय किधर चला? मैं तो शो में चला. अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ. द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की. इट्स पार्टी टाइम. लेट्स गो. अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो. Best friend forever. Best friend forever. विसोपरान येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आयज क्विट इंडिया म्हळ्यार भारत छोडो आंदोलनात वांटो घेतिल्ल्या सुटके झुजाऱ्यांक आर्गां ओंपली. आपल्या ट्वीट संदेशान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की महात्मा गांधीजींच्या फुडारपणा खाला जाल्ल्या स्वातंत्र्य चळवळीन सुटके झुजाऱ्यांनी म्हत्वाची भूमिका पार केल्या. ह्या वेळार तांणी एक व्हिडिओ संदेश जारी केलो. भारत के सबसे बड़े आंदोलनों की साक्षी रही है. 9 अगस्त को ही पूज्य बापू के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी इंडिया छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था. पूज्य बापू ने अंग्रेजों को साफ साफ कह दिया था क्विट इंडिया. इसके कुछ ही समय बाद देश में ऐसा एक जागरण का माहौल बन गया, एक चेतना जग गई. आखिरकार अंग्रेजों को इंडिया छोड़ना ही पड़ा. आज हमें पूज्य बापू के आशीर्वाद से उसी इच्छा शक्ति को समय की मांग है, हमें आगे बढ़ाना ही. आज हमारे सामने विकसित भारत निर्माण का स्वप्न है, संकल्प है. इस संकल्प के सामने कुछ बुराइयां रोड़ा बनी हुई है. इसलिए आज भारत एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है क्विट इंडिया. आज भारत कह रहा है करप्शन क्विट इंडिया यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो. आज भारत कह रहा है डायनेस्टी क्विट इंडिया यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो. आज भारत कह रहा है अपीसमेंट क्विट इंडिया यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो. आज लोकसभेन अविश्वास थारावाचेर परतून चर्चा सुरू जाली. ह्या चर्चेन सुरवेक काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हांणी वांटो घेतलो. आपल्या उलोवपांत राहुल गांधी हांणी केंद्र सरकार मणिपूरचे विभाजन करूंक सोदता असो आरोप केलो.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मणिपुराक अजून मेरेन कित्याक भेट दिवंक ना असो प्रश्न काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी मुखार केलो. मणिपुरांत बायलांचेर अत्याचार जाता अशें तांणी सांगलें. मणिपुरांत सैन्य कित्याक धाडला अशें तांणी मुखार विचारलें. देश है, कोई कहता है ये अलग अलग भाषाएं हैं, कोई कहता है ये जमीन है, मिट्टी है, कोई कहता है ये धर्म है, ये सोना है, ये चांदी है। मगर भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि ये देश एक आवाज है, ये देश सिर्फ एक आवाज है, ये देश इस देश की लोगों की आवाज है. ह्या चर्चेन घरमंत्री अमित शाह हांणी वांटो घेतलो. तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें की सत्तेन रावप हो काँग्रेसीचो मूलभूत सिद्धांत आसा. जनता सगळे पळयता आनी तांकां खबर आसा. सिद्धांताचें राजकारण करप हें एनडीएचें चरित्र जावन आसा अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. सदन के विपक्ष के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं. कई बार बड़े जन आंदोलन के समय प्रजा की भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए अविश्वास के प्रस्ताव लेकर आते हैं. ये एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है, न सदन को अविश्वास है, और ये विश्वास प्रस्ताव लेकर आए. माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य. मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई, अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते. मैंने पूरे भाषण ध्यान से सुने और पूरे भाषण ध्यान से सुनने के बाद मैं निश्चित रूप से निर्णय पर पहुंचा हूं, ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है. ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं. भाजपाचे म्हणयारे रविशंकर प्रसाद हांणी पत्रकार परिशद घेवन भारत छोडो आंदोलनात भाग घेतिल्ल्यांक आर्गां ओंपली. आयच्या दिसा महात्मा गांधीन 1942 सालान भारत छोडोची घोशणा केली आनी क्विट इंडिया मुवमेंटाक सुरवात जाल्ली. सध्याच्या अमृत काळांत प्रधानमंत्र्यांनी 3 म्हत्वाची आव्हानां केल्यात. परिवारवाद भारत छोडो, भ्रष्टाचार भारत छोडो, तुष्टीकरण भारत छोडो. तांणी मुखार सांगलें की लोकतंत्रीक अस्तित्वाक वाटावपाक जाय जाल्यार ह्या तिनूय गजालींक भारत सोडचो पडटलो. आज जब भारतवर्ष अपने अमृत काल में प्रवेश कर गया है और 2047 में 2047 में अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा आह्वान किया है. जब अमृत काल 75 ईयर्स चल रहा है, उन्हें 3 आह्वान किया है. परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो. देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को बचाना है तो इन तीनों अभिशाप को भारत छोड़ना पड़ेगा. अगर देश के राजनीति में शुचिता लानी है तो इन तीनों अभिशाप को भारत छोड़ना पड़ेगा. नशामुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल्याचे कॅम्पेन चालू आसा. केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर हे अभियान चलयता. नशा एक अभिशाप आसा. घोडी वखदांच्या तस्करी विशीं सरकार गंभीर आसा अशें राज्यमंत्री कौशल किशोर हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. नशा केवल बुराई नहीं है, बल्कि नशा एक मीठा जहर है जो इसको शुरू कर देता है, उससे छूटना मुश्किल होता है. और वो नशा तभी छूटता है जब नशा करने वाले की जान ले लेता है. इसके लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से बोला था कि नशा मुक्त भारत
अभियान चलाना है और नशे को से भारत को बचाने का काम करना है। उसी अभियान के तहत नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का हमने शुरू किया है। 9 अगस्त को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देखिए, सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। जो मादक द्रव्य बाहर से आ रहे हैं उनको पकड़ रही है, देश के अंदर पकड़ने का काम कर रही है। बड़े पैमाने पे अफगानिस्तान पाकिस्तान से ड्रग्स आती थी। हमारा पाकिस्तान के द्वारा जो ड्रग्स सप्लाई हुई, नशा सप्लाई हुआ, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान उसके बहुत बुरी चपेट में आया और तमाम नौजवान जो 25 से 35% सेना में भर्ती होते थे, आज लगभग केवल 5 ही % भर्ती हो पा रहे हैं। ये आंदोलन है। मेरी सबसे अपील है कि नशा नई पीढ़ी के लोगों को करने से रोके, वो नशे की दुनिया में न जाएं। देशा खातीर आपल्या प्राणाची आहुती दिल्ल्या शहीदांक आर्गां ओपपा खातीर आयज देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश हें अभियान चालू जालां। हें अभियान म्हयन्याच्या 30 तारखे मेरेन चालू उरतलें। तातूंत राष्ट्रीय, राज्य, गांव आनी गट स्तरावेल्यो कार्यावळी जातल्यो। ह्या अभियानात सुटके झुजारी आनी सुरक्षा दळांक स्मारक फळकाची स्थापना तशेंच पंचप्राण प्रतिज्ञा, शहीदांक वंदन ह्या सारकिल्ले उपक्रमाचो आस्पाव आसा। अशा कार्यक्रमाद्वारा शहीदांच्या शौर्याच्या बलिदानाचें स्मरण जातलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हालींच आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळीन ह्या मोहिमेची घोशणा केल्ली। ह्या मोहिमे अंतर्गत एक अमृत कलश यात्रा काडटले। 7,500 कलशांतल्यान देशांतल्या कोनशांतल्यान माती हाडून दिल्लीत अमृत वाटिका तयार करतले। ही अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या वचनबद्धतेचें प्रतीक आसतलें। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वेरे हांगासर विधानसभा संकुलांत आयोजीत कार्यावळींत 42 सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक आनी 63 होमगार्डाक सरकारी सेवेची नेमणूक पत्रां भेटयली। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक आपल्या आवय बापायचो आदर्श घेवन समर्पीत भावनेन आपले कर्तव्य निभावपाक सांगलें। सुटके झुजाऱ्यांनी गोंय मुक्ती खातीर केल्ल्या त्यागाचो तांणी उगडास केलो। नेमणूक पत्रां भेटिल्ले 63 होमगार्ड आता पुलीस हवालदार म्हणून सेवा दितले। पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग, पुलीस निरीक्षक नेल्सन आल्बुकेर आनी सुटके झुजाऱ्यांचे घरची ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले। फ्रीडम फायटर कॅटेगरीच्या अंतर्गत आम्ही 42 जणांक आज ऑफर लेटर्स दिता। जवळपास 132 जण उरिल्ले आणि उरिल्ल्यापैकी सगळ्या जणांक 19 डिसेंबर पयलीं सगळ्या जणांक ऑफर लेटर्स दिवपाचो सरकाराचो प्रयत्न। म्हाका खबर आसा की ज्यांचे पेरेंट्स ह्या गोंय मुक्त करपा खातीर वावुरले झटले, ज्यांच्यांनी आहुती दिली आपली, तांच्याच खातीर तांच्या भुरग्यांक सरकारान ऑफर लेटर्स दिवपाचें थारायलें आणि ताच्या उपरांत ही स्कीम 5% ऑफ द जॉब हे चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फायटर्स हांच्या खातीर रिजर्व दवरिल्लेले। सी कॅटेगरीतले पोस्ट म्हणजे वेगवेगळे MTS आसतले, इन्व्हेस्टिगेटर आसतले, LDC आसतले,
हे कंटिन्युअसली गव्हर्नमेंट सातत्यात 21 वर्सां तांकां दीत आसा. आज परत एकदा हांव गोंय सरकारच्या वतीन तुमचें अभिनंदन करता. तुमच्या पेरंट्सांनी काडलेले कश्ट हाज्या खातीर ही तुमकां नोकरी मेळ्ळ्या. आज आमी पळयता की ही नोकरी कॉम्पिटिटीव एग्जाम दिल्या शिवाय खंयच्याच भुरग्याक मेळना. बट तुमच्या पेरंट्सा खातीर तुमकां ही नोकरी मेळ्ळी हें सदांच तुमच्या तकलेन आसुनी. आनी जेन्ना आमी सरकारी नोकरी देता आपल्याक फुकट सदांच नोकरी मेळ्ळ्या म्हणल्या उपरांत एक तकलेन वेगळ्या पद्दतीची संकल्पना आसता ती काडून उडयात. आपले पेरंट्स जशे गोंय मुक्त करपा खातीर वावुरले त्याच धर्तीचेर गोंयच्या लोकांक सर्वीस दिवपा खातीर आपूण वावुरतलो ह्या संकल्पनेंत ह्या भावनेंत जर तुमी वावुरले जाल्यार खऱ्या अर्थात आमी जाका म्हणटा की सरकारी सेवक म्हणजे सरकार हो लोकांचो सेवक आसतलो. ह्याच धर्तीचेर तुमी सगळ्यांनी काम करचें. हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. चेन्नईत चालू आशिल्ल्या आशियाई चॅम्पियन्स करंड सर्तींत भारतीय पंगडाचो आयज खेळ पाकिस्ताना वांगडा जातलो. हो खेळ चेन्नईच्या महापौर राधाकृष्णन मैदानाचेर रातच्या 8:30 वरांचेर जातलो. खेरीज ह्या सर्तींत जपानचो खेळ चीना वांगडा जाल्यार मलेशियाचो खेळ दक्षिण कोरिया वांगडा जातलो. संवसारीक क्रमवारीन भारत 4थ्या सुवातेचेर जाल्यार पाकिस्तान 16व्या सुवातेचेर आसा. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 31°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.4°C इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. सरकारान 9 खण ब्लॉकाची पावणी राष्ट्रीय पावंड्यार केल्या. कोणाकूच मर्यादे परस चड उत्खनन करपाक मेळचें ना. खणीचेर निमून आशिल्ल्या सगळ्या घटकांक खण कामांत घेतल्या आस्पावीत करून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयले. गोंय हे पर्यटन राज्य आसा ताका लागून आवाज प्रदुशणा खातीर वेगळे निकश आसप गरजेचे. हे खातीर मुखेलमंत्र्या वांगडा केंद्रीय सरकारा कडेन वचून खासा झोनची करतले मागणी पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें. सत्तेन रावप हो काँग्रेसीचो मूलभूत सिद्धांत आसा. सिद्धांताचें राजकारण करप हे NDAचें चरित्र आसा घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. लोकतांत्रीक अस्तित्वाची राखण करपा खातीर भ्रष्टाचार, परिवारवाद आनी तुष्टीकरणाक भायर मारप आसा चड गरजेचें भाजपाचे फुडारी रविशंकर प्रसाद उलयले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरे हांगासर विधानसभा संकुलांत आयोजीत कार्यावळीन 42 सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक आनी 63 होमगार्डाक भेटयली सरकारी सेवेची नेमणूक पत्रां. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.